तुळेच्या सरकारी हॉस्पिटलात सध्या गोरवां बसतात. उपचाराक न्हू थंडायेक. हेरशी म्हणून ह्या हॉस्पिटलात मनीस येनात. आमी बसल्यार कितें वायट? गोरवां मदीं उलोवप जाला आसूं येता. पूण हय, ही गोंयच्या भलायकी मळाची अवस्था. फाटली 4 वर्सां जाली तुळेचें हॉस्पिटल अर्दकुटेंत आसा. फाटले विधानसभेत मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले 31 डिसेंबर 2022 मेरेन हॉस्पिटल पुराय जातले. पूण अजून मेरेन ते प्रत्यक्षात येवंक ना. सरकार उदरगतीचे धोल नेटान बडयता, पूण भोवतेक प्रकल्प अर्दकुटे. तुळेचें हॉस्पिटल तेतूंतलेच एक. मोठ्या घराचे पोकळ वाशे म्हटल्यारय जाता. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. तुमकां खबर आसतली गेल्या विधानसभेन जी हेच्या पयली विधानसभा जाल्ली तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीन आमच्या आमदाराक प्रश्नाचे उत्तर दिताना सांगलेले की ही जे 52 कोटीचे जे हॉस्पिटल जे 4-5 वर्सां जाल्ली लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जेन्ना CM आसलेले तेन्ना हे हॉस्पिटल स्टार्ट केल्ले तेणी, म्हटल्यार अजून मेरेन ते त्याच परिस्थितीन आसा जशे ते तेन्ना आसलेले ते. सो त्या प्रश्नाक उत्तर दिताना की केन्ना सुरवात जातली तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीन सांगलेले 31 डिसेंबरा पयलीं 2022 31 डिसेंबरा पयलीं स्टार्ट करतलो म्हणून. आतां तो वरासूय काबार जाले. आतां ही आनी एक विधानसभा येयली तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदाराक की परत एकदां तेणीन प्रश्न करपाचो मुख्यमंत्रीक की बाबा कित्याक लागून हें उरलें. जर उरलें जाल्यार तेजें टेंडरींग जर उरलां जाल्यार खंय प्रोसेस पावला. टेंडर काडल्यात काय काडूंक ना काय ते अशेंच पडींग आसतले. कित्याक जाणां आमी डेव्हलपमेंटाच्या जाग्यार न्हू नांवान न्हू हांगासर खुबशे जागे घेतलेले आसा, खुबशे प्रोजेक्ट येयल्लेले आसा. म्हटल्यार ते प्रोजेक्ट केन्नाच सुरवात जावंक ना ही तेंची वैशिश्ट कशें. कित्याक जाणां हे जर प्रोजेक्ट जर सुरवात जायना तेजो जर फायदो जर आमच्या गांवकारांक नाल्यार गांवांतल्या लोकांक नाल्यार पेडणे तालुक्याक जर जायना जाल्यार तेजो डेव्हलपमेंट करून तो कितें अर्थ उरना. हॉस्पिटलाच्या नवनिर्मित बिल्डिंगे समोर जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जेन्ना आरोग्य मंत्री आसले तेन्ना तेंच्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून 52 कोटीचो फंड हाडलेलो. तो फंड तेंच्यांनी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंगे खातीर हाडलेलो आनी तो सगळो फंड युटिलायज जावन बऱ्या पैकी बिल्डींग आयज उबी आसा. पूण तेची सेकंड फेज जी जावंक जाय आसली न्हू ती स्टॉप जाल्ली आसा खंय तरी. ती कोणी करपाक जाय की तेच्या उपरांत जे आमदार जाले तेंच्यान ते आरोग्य मंत्र्या थ्रू जावपाक जाय आसली. ह्या प्रोजेक्टान आरोग्य मंत्र्याचो रोल इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चराक 52 कोटी यूज जाले. आतां मशिनरी जर घालपाक जाय हे हॉस्पिटल कनेक्टेड विथ GMCक आसा. त्या लेवलचेर तो स्टेटस आसा. तो स्टेटस हांगा मेंटेन जावपाक जाय. पूण ती यूज मशिनरी वापरा आनी तितकेच फंड जावो पडटलो. ताका लागून फर्स्ट फेजींतलें काम जालें. इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग उबी जाली. आतां दुसरी गजाल जी मशिनरीज जाय न्हू ती जाय आसली ती करपा खातीर आमदारान ती आरोग्य मंत्री आतां विश्वजीत राणे आसा. म्हाका खबर ना की आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हय 5-6 वर्सां पयलीं ना पूण तेच्या उपरांत थंय केन्नाच येवंक ना. मजा दिसता की जेन्ना डायलिसीस युनिटचें इनॉग्रेशन जालें त्या युनिटाक डायलिसीस युनिटाच्या इनॉग्रेशनाक हेल्थ मिनिस्टर ना. तें इनॉग्रेशन माजी आमदार सोपटे आनी CMन केल्लें. आरोग्य मंत्री कित्याक येवंक ना तें म्हाका कळोंक ना. कित्याक आरोग्य मंत्र्याचो रोल हो इम्पॉर्टंट आसा. ते सगळे त्याच्या ज्युरिडिक्शना अंडर येतात. तेकाच तोच ते करूं शकता. म्हणजे आतां जी कितकेशेच कोट्यांनी जे पयशे जाय न्हू ती मशिनरी हाडपा खातीर ती पयशे ना फंड ना म्हणून हें सगळें अशें उरलां. सरकार पेडणेकारांचे भलायके कडेन खेळटा. लोकांक सादे गजालीक बांबोळे धांवचे पडटा. भलायकी मंत्री हेल्थाचे सगळे बजेट फकत वाळपय व्हरता वय उमेश तळावणेकारान मंत्र्याक विचारला. थळाव्या आमदाराकय तेणें उजरावन काडला. आयकात. जे आमच्या गोंय सरकाराचे चडांत चड बजेट आसता ते हेल्थाचे आसता. आयज जी आमची तुयांतली हेल्थ बिल्डींग सरकारान बांदल्या तातूंत ताका जे अन्य फॅसिलिटी जे हॉस्पिटल ओपनिंग करपाक जाय ते टू लेट जाला. आयज सादे गजालींक आयज बांबोळे वयचे पडटा आमच्या ग्रामीण भागांतल्या लोकांक. हांव एक हेल्थ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन करता. जे हेल्थाक जे बजेट येता ते सगळे वाळपयत व्हरता तूं. स्टाफ सगळे तूं वाळपयत भरले. हे हेल्थाचे बजेट जर तूं व्हरता आनी हे जे कितें आहा पळय ते कमिशनां खावपाची जी कामां करता ते पयलीं बंद कर न्हू तूं. आयज आमचो जो आमदार आसा तो निगडीक आयज BJPक आसा. MGचो आमदार मांद्र्याचो. आपल्या पेडण्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आसा तो खंय टूर करता खबर ना. अरे चल्ला कितें तुमी कितें करूंक सोदतात. हेल्थाचेरय तुमी जिवाचेर लोकांच्या खेळपाचो प्रयत्न करतात. तुमी मतदारसंघान आसात तुमच्या ऑफिसान बसतात तें लोकांक खबर ना. हे दोनूय आमदार जे पेडणे तालुक्याचे निष्क्रिय आसा. एक्चुअली हे हेल्थ तुवें ते पेडणे तालुक्याक बऱ्यापैकी सुविधा दिवपी हॉस्पिटल हें सेंटराक पडटा. हें दोनूय आमदाराची हांगासर जबाबदारी आसा.
हे कितें जाल्ला तें कांयच कळना. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकर.